गेली 15 वर्सां मायज थिये लालाकी बस्तीत बेकायदेशीर बांदकामां वाडत आसात. हो कोमनेदादीचो जागो. 100 मायज बेकायदेशीर बांदकामां. 25 बेकायदेशीर बांदकामांचे डेमोलिशन बुधवार सावन सुरू जावपा आशिल्ले. मात रमजानाक सरकारान थाकाय दिल्ली. ह्या विशयाचेर मंत्री आनी थळावो आमदार निळकंठाक विचारल्यार तो म्हणटा, रमजान आसूं वा रामनम आसूं, थिये लालाची बस्तींत आशिल्ली बेकायदेशीर बांदकामां मोडून उडयतले. 2010 ते मोडपाचे आसले. ते धाकट्या कोर्टांचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट म्हणून आनी बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलान आनी कोर्ट कलेक्टरान वचून तेणें टायम काडलो. आतां ते सुप्रीम कोर्टाक गेले म्हाका दिसता स्टे गावोंक ना. सो हे स्टेक होल्डरांनी जणकारांनी ही जणकाराची मागणी एक कोमलीदाची जी स्वता ओनर आहा पळय तेंच्यांनी मागल्या आनी रीट पिटिशन तेंच्या फावरार ते जिखल्यात. सो ही डेट दिली. आतां गव्हर्मेंट हेजे आमचे एडमिनिस्ट्रेटर कितें तरी दाय उज्जी जाला कारण ताका डेमोलिश करपाक खूब एजन्सी लागता, पुलीस PWD बाकीचे गोश्टी. सो ते खंय तरी फाटीं फुडें जाल्या म्हणून दिले केलें. हांवें आयकलां कितले घरां आहात? घरां 36 खूब आहा ते पूण 36 कितें आहा सर चडशी मुस्लीम कम्युनिटी आसा. सो रमजान आसूं रामनम आसूं हे पेंडींग आहा. आमच्या हेज्या प्रमाणे 1.5 डिकेड जाली म्हणजे 15 वर्सां जाली. 1.5 डिकेड जाली की दिले रमजान आनी हें कितें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडेंट.